God. Oh, 96. 90. 2016. Oh, 30 years, 29 years tell Mataji. 30 years almost. Wait. Great Mataji, great. Hare Krishna. Hare Krishna. Saktal Vaishnava blessing jai. And came Karuchu Kajilari. Hare Krishna Okay, Mataji. धन्यवाद माताजी. आयचे माताजीन सांगला म्हणटाची आयचंद कोण कीर्तन आसिल्लें तेन्ना चडुवाले श्लोकास माताजी महाराज श्लोका very nicely chanted. Chant and chant केले माताजी. Thank you. सगळं वैष्णवालगी आजी ब्लेसिंग अनुग्रह जाय म्हणून मागून घेता. पहिले आमगेले गुरु लगी हम प्रार्थना करता. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपप्रदायिने गौरगतदामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तोरंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. हरे कृष्णा. तळाचे टॉपिक टू बॉडीज. तळजनाक कन्फ्युजन येता नाही ती टू बॉडीज. आम्ही डेली भगवद्गीता वाचुचे नाजाल्यार अंतो कृष्णा कॉन्शियस आसलेले जनाक सगळ्यांना जाता टू बॉडीज इतले. बट एक नवीनशी ऐकूचे आळांक मना जेन्ना वॉट इज टू बॉडीज कसं लिहित टू बॉडीज. आमकां सगळे एकी बॉडी तो दिकू येता. हेका ते दुखू नाही टू बॉडीज. तळी अंतू आमकां एक बॉडी आमकां दिकू येना. एक बॉडी तर आमगे दृश्ट्याक आमगे मेटिरियल आयस नाजाल्यार मेटिरियल भौतिक जावन आशिल्ले दोळ्यांतू आमकां एक बॉडी दिकू येता. ताका आमी स्थूल शरीर म्हूण सांगताय. बट हे स्थूल शरीर नतिल्ले एक बॉडी लगीन आमकां ताका सूक्ष्म शरीर म्हूण सांगताय. हांगासले सट्टांगे आतां कळटसताना आतां लास्ट क्लास भितर ताजे पासून चड विवरण दिलो आसतलो. एनिवे हांव ते एक लगे एक्सप्लेन कोरका. देवाले दोनी अंतू एनर्जी सुपिरियर एंड इन्फिरियर एनर्जी. तळी ते सुपिरियर एनर्जी म्हळ्यार देवाला स्पिरिच्युअल एनर्जी आसा. त्या स्पिरिच्युअल एनर्जी तुकून सुपर सोल परमात्मा येता. आनीक इन्फिरियर मेटिरियल एनर्जी. मेटिरियल एनर्जी म्हळ्यार भौतिक जावन आशिल्ले देवाल शक्ती ती इन्फिरियर म्हणून सांगता. ते इन्फिरियर तुकून दोन टायप एनर्जीज एलिमेंट्स आसा. एका ग्रोस पंचभूत म्हणून सांगते न्ही. पंचभूत हें जालें कंट्रोल सगळ्यांची पंचभूत आसा तातूंत भूमी जल अग्नी आनीक वायू आनीक इतर शब्द. तर हे 5 एलिमेंट्स चळलेले ग्रोस एलिमेंट्स म्हणून सांगताय. आनीक सूक्ष्म शरीर म्हणून सांगूचे. सूक्ष्म शरीर इतेत कुठे आसा माइंड इंटेलिजन्स एंड इगो. तळ हें खंय आसा खंय दिकू येता आमकां कळ्ळां हें. माइंड आमी सगळ्यांनी सांगूचेंची मन्न 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 म्हूण सांगता न्ही. मन्न खंय आसा मन्न खंय आसा म्हूण कोणाक कळना. मन्न सांगताय आमगेले ब्रेना खाला आसा म्हूण सांगताय दिंजना. येदी सांगताय हृदया भितर आसा. एनिवे मन्ना तू आत्ते
ते जग म्हूण सांगिल्यार मोस्टली आमगे मन म्हूण सांगताय आमी मात दाखयताय न्हय सो एक्चुअली द पॉइंट इज बिहाइंड द ब्रेन मन असं म्हूण सांगताय तळी ते मनांतू आमी मायंड इंटेलिजन्स एंड इगो मायंड इंटेलिजन्स एंड इगो हे आमगेले बॉडीचे एका पार्ट हेमी देवाले इन्फीरियर एनर्जी जानु देवाले अंत तुकुनु ऐलेले बट आता आमका दोनी कोर्नु आमका मेळून वच्चा ते मेटीरियल बॉडी म्हूण सांगिल्यारी ते सांगिले ऑलरेडी सांगिने हे पंचभूत म्हूण सांगिलेले आमगेले होल प्रपंचूच देवान केल्लेले 8 एलिमेंट्स ते खंयचे श्लोक असो भूमिरापो नलो वायु खं नो बुद्धिरेव च अहंकारमिति मे भिन्न प्रगती राष्ट्रधा हे 8 देवाले शक्ती नाजाल्यार देवाली एनर्जी तातू पंचभूतांनी आमगेले बॉडी बिल्ट केल्या आमगेले शरीर केल्या पंचभूतांनी आनीक मायंड इंटेलिजन्स इगो ते स्थूल शरीर तर निमगूय आता हे मायंड 3 एलिमेंट्स ते इथे कुठे असतात तांतू मायंड इंटेलिजन्स आता कोणाकय सांगू जातन की अनम्यूट करून सांगू जातन की मायंड इंटेलिजन्स इगो अंतू उतले दीस आमकां 16 पासूनय आजे पासूनय सगळें आमी वाचून जालें शिकून जालें पठण करून जालें कोणाकय सांगू जाता की मायंड इंटेलिजन्स इगो ताजे कंटेंट्स इतले गुड म्हणून आतां ग्रॉस एलिमेंट्स हांव सांगिलें अर्थ वॉटर फायर एयर इथर ते वॉटर म्हळ्यार सॉरी अर्थ म्हणून सांगिल्यार आमगे सॉलिड बॉडी सॉलिड आसा बोन्स आसा मसल्स आसा सगळं सॉलिड जावन आसल्यार वॉटर म्हळ्यार लिक्वीड आसा लिक्वीड आमगे बॉडी मस्त लिक्वीड पळयन आसा ब्लड आहा लिम्फ आसा तशी मस्त लिक्वीड आसा तेन वॉटर कंटेंट आसा मागीर फायर आमकां बॉडी नथिंग वचून आमगे डायजेशन जठराग्नी म्हूण सांगता न्ही तर भोक्तारम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम ते श्लोकां सांगताय हांव ते अग्नी देहांतुल अग्नी मीन्स एक आमगेल्या बॉडी इंतू एसिड म्हणून सांगून आसा ते एसिड नातिलें आमगे फूड डायजेशन ते कांय ना चोंगूत ना तर ते एसिड ताका रिप्रेजेंट करता अग्नी ती अग्नी नातिलें आमगे बॉडी इंतू आमी तें केल्यार तें डायजेस्ट करता जाल्यार ती अग्नी म्हळ्यार बॉडी हीट जावंका तशीच आमगे बॉडी बैलेंस करूंक असलें हीट रिप्रेजेंट करता तर ते केन्नाय आमगे बॉडी नागे शेळ जाल्यार आमकां विथस्टँड करूं जमना चड हीट जाल्यार आमकां विथस्टँड करूं तो बॉडी बैलेंस हीट करता हीट बॉडी बैलेंस मेंटेन करता मागीर एयर गॅस आमगे बॉडी मस्त गॅस आसा उतुळकी टायप हायड्रोजन सल्फाइड आसा मस्त नायट हे आमगे बॉडीन तुका न्हू एक कुटाची डायजेस्ट जायना पड सगळा एक कुटा गॅस फॉर्म जातने ते सगळं आमगे बॉडीन तू शरीरांतू ऑलरेडी इन्वॉल्व जावन आसा मागीर इतर स्पेस आसा मस्त कडे स्पेस आसा आमगे बॉडीन तू मस्त कडे एम्प्टी स्पेस आसा आमी सायनस म्हूण सांगुया आतां सायनसायटीस सगळं डेव्हलप करना पडे ते हांगा सगळं मस्त स्पेस एम्प्टी स्पेस आसा ब्रेनांत आसा मागीर बॉडींतूच आमगेल्या डायजेस्टिव सिस्टम सगळं मस्त एम्प्टी स्पेस आसा तर ते स्पेस सगळं इत्याकी आमगेले बॉडी तुतुलेंच आकारू नाजाल्यार आमगेले देवान आमकां बॉडी दिना पडे उतुले परफेक्ट जावन ग्रोस बॉडी आमकां
बिल्ट करून दिल्या नाजाल्यार आमगेल्या शरिराक एक सेल आसरी अशी तशी वचून तिला परफेक्ट जावन आमगेली ग्रोस बॉडी करून दिल्या तशीच आमकां मायंड आसा तावळ त्या मायंडात इतेत कुठ आसा मायंड इंटेलिजन्स इगो तें एका शरिरांत आमकां बाय बर्थच येता हे पंचभूत जावन आसलेलें आमगेलें शरीर तें आमगेलें आयुस जायना पडे तें डिस्ट्रॉय जावन वचात डिकम्पोज जावन वचात कुसून वता नाजाल्यार लासून व्हरता नाजाल्यार भुंयचे पोंदाक पूर्ण घाल जाल्यार एक एक हें जावन आमकां हें जाता आमकां सगळें जाल्यार अंतू स्मशाना लासून गोबोर जाता आनी एक बॉडी म्हूण सांगल्यार एदीं जाणा तातू भुंयचे पोंदा पूर्ण घालताय तर जाल्यार तातूंत मागीर कांय ना तें ओनली रेमेंतूच मिट्टी में मिलना म्हूण सांगला म्हणटची तें बॉडी तितली डिकम्पोज जावन वतलें बट हे 3 एलिमेंट्स आसा मायंड इंटेलिजन्स इगो तें सूक्ष्म शरीर आमकां केदना हे 16 कुटांतूच आसा 16 कुटांतूच आसा देन वॉट इज सोल म्हळ्यार कळतवे कोणे कळतवे सांगता इवे सोल सिंपल था तुम्ही सगळं आयकू चेंज वर्ड्स सक्टांगे कळता सोल इति म्हणून सक्टांगे कळता हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे माताजी कृष्ण हरे कृष्ण सोल सोल म्हळ्यार आमगे देह भितर आसूचे चेतन या चैतन्य चैतन्य त्या सोला भितर आसूचे मन बुद्धी अहंकार सोल Exactly. वतना बॉडी सोडून वतना ते मन बुद्धी अहंकार सोला ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ करता मुखावेले बॉडी उचकी गोलोका उचकी कई पडून पडयते करेक्ट माताजी yes of Okay. course thank you माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम सोळ म्हणून सांगल्यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी आमगेल्या सुपर सोळाचे पार्ट एंड पार्सल ताळी ते जीवात्माक एक जीवांत गुणू अनेक जीवांत एक बॉडींत गुणू अनेक बॉडी वता तें वचताना हें सूक्ष्म शरीर लागी वता सूक्ष्म शरीरांत इतिहासा मायंडांत इतिहासा स्टोर हाऊस ऑफ डिझायर्स आमकां आग्रोह आमगेलो आग्रोह इतलें कुठ आसा आमकां आग्रोह साकाण तुकून सांजे जावन नाजाल्यार आमगे 24 hours 24/7 into 365 into 100 years आमकां मॅक्सिमम 100 years म्हणून हे सगळं टायमार आमकां आग्रोह म्हळ्यार व्हड आसता सगळं कार्याक आमकां आग्रोह आसा तर ते आग्रोह एक आग्रोह कंटिन्यू जावन येता आसा आजी आमी हें करून म्हाका तशी मेळाची ना आसलें अशी मेळाची ना आसतना आमी पांड्याक हॉटेलां वच्चांनी आमी एका प्लेटांत आमी ती आमकां मॅक्सिमम आमी एक घी रोस्ट खातानी नाजाल्यार खंयच घरला वचना बट आमकां इडली पुरो ना थावली लागीं आळ ती खाताय म्हूण चोयल्यार तें खावयात आसलें आमकां यो फ्रायड रायस करता तें फ्रायड रायस आमकां खावयात आसलें तशी ईच एंड एवरीथींग आमगेल्या मायंडाक नाजाल्यार आमगेल्या टंग टेस्टाक नाजाल्यार कसलें आमगेल्या कर्मेंद्रियम सगळें आसा ते कर्मेंद्रियाक सर जाल्यार सगळो आग्रोह आसतलो पांच कर्म इंद्रिय आसा आनीक आमगेल्या जेनिटल्स आसा नाजाल्यार आमगेलें सगळं कसकस जालें आतां एक गीत आयकना आयकना आमकां दिसता अजाक चांग तें आग्रोह तो पेल्लो गीत तसलें नाजाल्यार आमकां पोप आयकुयाच ना रॅप म्युजीक आयकुयाच ते अशीच आमगेलें मन केन्ना झुंझुनू आसतालें चेंज जावन आसतालें तशीच आमगेलें टेस्ट फुडां सांगिल्लें खाण जिबेचें आग्रोह येवनू आसतलो तशी आमगेले दोळे हें पिक्चर दिकील आमी तें पिक्चर चांग म्हूण तिणें सांगिल्लें आनी सांगिलें आनी एक मुवी चांग दिसलें एक मुवी जावं आनी एक मुवी जावं आनी एक मुवी जावं अशी दिकूक म्हूण आसतलो आग्रोह
तशी ऐकता असताना तशी दिखता असताना तशी एक कर्म करची आज हें केलें जाल्यार फाय तर कोरका म्हणल्यार डिझायर्स ते फुल ऑफ डिझायर ते मनां टू स्टोर इट्स अ स्टोर हाऊस ऑफ डिझायर्स एंड मेमरीज इंटेलिजन्स ती जाता इट्स अ फॅकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आमकां बुद्धी दिता त्यावेळेला आमकां ते इतली सिलेक्ट कोरका इतली चांग इतली बल्लाव म्हळ्यार ते एक स्मॉल विल आमकां दिल्लें आसा देवान ती बुद्धी दिल्ली आसा ताका खंयची चांग खंयचे बल्लाव म्हळ्यार डिस्क्रिमिनेशना पासूनूय आमकां बुद्धी दिल्ली आसा ते यूज करूं आशिल्ली बुद्धी मागीर ते फॉल्स इगो हें फॉल्स इगो म्हळ्यार इतकी हें सगळं सटिल्स्ट मागीर हातूं वर्स्ट जावन आसा सगळ्याकी एका कवर करून आय एम द बॉडी म्हळ्यार एक हें तें एक फिलींग हाडटा इगो हांव ही बॉडी तर हें सगळं मेळ्ळें मायंड इंटेलिजन्सय सगळं मेळ्ळें न्हू हे बॉडीक एक फिलींग हाडटा विच कवर्स ऑर टेम्पररी एक आयडेंटिटी दिता आय एम द बॉडी सो वॉट दीस सोल इज डुईंग हे बॉडीक आमी वर्क करता जाल्यार हें मायंड जावंक नाजाल्यार मायंडान तुल्या डिझायर्स आमी फुलफील करता जाल्यार हें ग्रोस बॉडी जावंक तळी ही ग्रोस बॉडी सटल बॉडी नाल्यार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मेळना पडे आमी एक वेहिकलार बसून आमी यात्रा करची म्हणटच हें बॉडी सोळार हें सोळ एक अशी स्लोली ट्रॅवल करता कशी ट्रॅवल करता एक सान चडून वाडून यवनार वता यवनार तुकून वर्ष जावन प्राय जाता प्राय जावन आपणे देह सोडता तर तशी वतना पडे हे बॉडी तशीच हें सोळ हें सगळं घेवन नेक्स्ट बॉडी वता हे सोळ न जायते म्रियते वा कश्चित् नात्वं भूया भविता नात्वं भूय भवितावान भूयः अजो नित्यम अजो नित्यम तो देर इज नो बर्थ अजो म्हळ्यार ताका हें ना बर्थ ना ते ऑलवेज देयर नित्यम शाश्वतम इज अ परमनंट पुराणो ओल्डर पुराणो ओल्डर न हन्यते हन्यमाने शरीरे तें आमकां नाश करूं जमना ताका नश्पिच करूं जमना ताका नाशूय ना न हन्यते न हन्यमाने शरीरे तळ्यें खंयचेय जाल्यार आमगेलें डिझायर हें तें सगळं घेवन एक सोळ नेक्स्ट बॉडी वता अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति इति संगता that which pervades the entire body is indestructible. No one can destroy the imperishable soul. Solaka na avinashi. Tali avinashi jam. No, it's not destructible, indestructible. Tali Bhagavad Gita sangata iti sangata. You are not this body. You are not this mind and you are not this intelligent. Then who are you? You are not false ego. Kona? You are a part and parcel of super soul, spirit soul. You are spirit soul. He is the real person. So the real person. And baki amgen gross body malana eka just temporary identity. आज हांव नळनी माताजी आसतली एका 80 years जाल्यार हांव कोण आसा म्हणून म्हाका कळना नाजाल्यार म्हगेलो बामणो विठ्ठल दास ताळी आतां सांगुया दीननाथ विठ्ठल दास म्हगेलो बामण तर
80 years 90 years जायना फुडें हांव खंय वता म्हूण म्हाका कळना कोण आल्बो म्हणू नाजाल्यार हांव बामणुवें नाजाल्यार म्हगेलो बामणो आसलो बायल जालें नाजाल्यार कोण जालें म्हाका कळना देर इज नो आयडेंटिटी आतां हें फॉल्स आयडेंटिटी दीस बॉडी इज अनित्यम अशाश्वतम द ग्रोस बॉडी इज ऑलवेज टेम्पररी and anityam ashashwatam तळी तें आमी मनाक कोरता आमी हें बॉडी कळना फुडें हांव आत्तां एट प्रेजेंट हांव अशी हें आमगे लास्ट लायफ म्हूण लेकुनूच आमी हें फॉल्स लायफांत आमी हें करताय आयडेंटिटी दवरताय तळी आमी भगवद्गीता अशी वाचून 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 वताय तळी सोल इत्तें ग्रोस बॉडी इत्तें नाजाल्यार ती बॉडी कशी चेंज जाता सगळं सेकंड चॅप्टर तुकून सांगून दिता देव तळी हांगा सोल ताजी क्वॉलिटी तें इज अ इटर्नल अँड फूल ऑफ नॉलेज अँड फूल ऑफ ब्लिस सचिता तळी सो body is changing and the soul is not changing. That is the different तळी अंतु तुकून हे नेरते सांगला म्हणट भूमी रापो नारो वायू खंबनो तें सगळं आमी केन्नाय मनान दवरता आमी सांगू का कोणा लेगीत सांगत तुमकां सांगुया देवान सांगिल्लो श्लोक आसा 7th चॅप्टरान सांगिल्लें आसा भूमी रापो नालो वायू खंबनो बुद्धिरेवच आमकां ही बॉडी म्हळ्यार टेम्पररी एक केलें हें चोवन आयडेंटिटी चोवन मनीस उलयताय करताय नाल्यार दुड्ड दिकून आळ तांचेले चड फ्रेंडशीप दाखयतनी नाल्यार तांणी व्हडल्या एरिस्टोक्रेटीक फॅमिलीन तुकून आयलेन तुकून तांचेले चड मोग दाखयतनी अशी सगळें एक फॉल्स आयडेंटिटी नाजाल्यार फॉल्स प्रेस्टीज जावन नाजाल्यार एका आमगेले फ्रेंडशिपाची तें सगळं बहुत हें म्हणून सांगलां एक निमिश भितर सगळें वता बिकॉज द बॉडी इज टेम्पररी आमगे मायंड इगो इंटेलिजन्स तें आमी कोणा बगे दवरका मन्ना कोणा बगे दवरका देवा पाया म्हणून दवरका आमगेल मन्ना देवाल पाया म्हणून दवरका तावळी हें इंटेलिजन्स जाल्यार इगो जाल्यार आमी करेक्ट जावन तें आमी खंयचे की देवाल पाया म्हणून दवरून देवाल सेवेन तुमी गेल्ले आमकां हें मेळटलें लिबरेशन मेळटलें नाजाल्यार हें सोळाक आमी वी वील रीच टू गोलोका नाजाल्यार ती जाता ही प्रयाण हें यात्रा अशी कंटिन्यू जावन आसतली ताळ आमी तांतूं तुकून हाजेर सांगत आयत म्हळ्यार एज ए वेहिकल प्रभुपाद एक्सप्लेन करता दीस बॉडी इज लायक ए वेहिकल like a shirt and coat worn by soul तशीच एक सोळान कोट आनी शर्ट घाला म्हणटा ही दोनी स्थूल शरीरमय नाजाल्यार सूक्ष्म शरीरमय घेवन आमी शिभोवन वचतली आमगे फिलींग तें सगळें हें मायंडांत वेवरिंग डिसायर्स नाजाल्यार इंटेलिजन्स आहाय तें सांगिलां म्हणटाची रिजनींग डिस्क्रिमिनेशन डिसिशन्स मेकींग हें सगळं ऑलरेडी सांगिलें हें सगळं तातूंत येता तर कोणूय जाल्यार कोणाक कन्फ्युजन येवंक नाका इतकी 2 बॉडीज म्हूण सांगिल्यार ओगी सांगुयात सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर म्हूण सांगिल्यार 5 सूक्ष्म शरीर म्हूण सांगिल्यार 3 स्थूल शरीर म्हळ्यार 5 एलिमेंट्स आमगेल बॉडी क्रिएट केल्या ग्रोस बॉडीन तुकून आनी एका सूक्ष्म शरिरान तुकून सटील बॉडीन तुकून आमकां धैर्यान सांगुयात carries the subtle body carries the soul from one body to another. This is the profound teaching. When the gross body dies, the mind with all its attachment, intelligence with
तिनी इतर करता म्हूण दाखयता हांकां मायंड ती करता विथ ऑल इट्स अटॅचमेंट आमगे डिझायर म्हणून आमी अटॅच केदनाय मात्र न्ही हे अटॅचमेंट तूं 3 गुण लगेन येतले 3 गुण लगेन येतले ते आमगे डिझायर तूं 3 गुण लगेन येतले ते लगेन आसता तूं रजो गुण तमो गुण सात्विक हे लगेन आतां आमकां एक बॉडी मेळका जाल्यार सात्विक जावन आसली बॉडी मेळका तामसीक जावन आसली जाल्यार बॉडी मेळका नाजाल्यार आमगेलें इग्नोरंट नाजाल्यार तामसीक राजसीक तामसीक जावन आसली जाल्यार बॉडी मेळटा आमगेलें कर्मा इत्तिकी ते अनुसार आमकां बॉडी मेळका हे मायंड विथ ऑल इट्स अटॅचमेंट सगळे अटॅचमेंट मिगे डिझायर्स नाजाल्यार सगळे अटॅचमेंट इंटेलिजन्स विथ इट्स इम्प्रेशन्स शरिकम ते आमकां इतली कोरका म्हळ्यार ते डिसिशन मेकींग ते इम्प्रेशन्स ते सगळे येता तातूंत false ego, the deep sense of identity, all remain intact, carrying the soul to its next birth. Shariram yadavapnoti, yachapyukramatishvaraha, grahitvaitani samyati, vayur gandha nivashayat. Vayur gandha, eka aroma, vayu kashiki, eka aroma ka pass karta. थंग तुकून एक आमगेले कसले रोसा फूल नाजाल्यार कसो की पिची मुल्ला नाजाल्यार कसो की जायच्या कोळाचे ते एरोमा न्हय ते वायू तुकून थंग झाडां तूं मस्त फूल जालें आसतना ताजे स्मेल आमकां दूर भितर घरां भितर पंपतना एक वारें येना फुडें जाल्यार तें वारें कशें घेवन येता तशीच आमगेलें soul, just as air carries the aroma, the subtle body carries the soul to a new physical form. Telkuno amka amgene desires cut short korka. Najalari amka body melta asteli. Takad indefinite जावन मेळता आसतली आम्ही ऑलरेडी काणजला कशी ए बॉडी मेळ्ळी by luck nazalar fortunately we got this human body which we can talk about Krishna, which we can sing about Krishna, which we can hear about Krishna, which we can remember Krishna. सगळं हे तुतुले एका पुण्य जावन आसलें क्षेत्र ते क्षेत्र आमकां मेळ्ळें न्ही आमी देवा लेगीत न्ही सांगून आमी आमगेले डिझायर्स कट शॉर्ट करता नाजाल्यार इतलें जाता हें सांगिल्लें म्हणटच आमगेले पंच कर्मेंद्रिया सगळे यूज करून द्वारा सगळे यूज करून आमी वायट आनिके जावन आमगेलो आग्रोह नाजाल्यार कामासक्ती नाजाल्यार तें जाल्यार तातूंच आमगे मायंड डिझायर्स तातूंच आसतना इट्स अ स्टोर हावस ऑफ डिझायर्स तें मेळून तें डिझायर करपा जाल्यार again we have to take a gross body तळी आमकां मागीर हे मन आमकां यूज करून आमी विसरताय हे जिवात्म विसरता देव कोण म्हूण विसरताय तळ आमी अगेन एंड अगेन आमी एका ट्रॅपान पडताय ट्रॅपा म्हण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शंकराजी सांगिला म्हणटाची तळी आमी तातूंत हे मोचन मेळका जाल्यार we have to stop thinking about desires or we have to forget about our desire. Think about Krishna, think about Lord. Prabhupada utulki changa eka system amka dilya त्या सिस्टम आमकां चांगल्या रितीन फॉलो करयात ताळी आमी हें सांगलें म्हणटा चांट कराय म्हूण सांगत पडटा वी कांट करता मनीस ताळी इतलें जाता अगेन वी आर फॉलिंग इनटू दीस ग्रोस बॉडी कळ्ळें
चॅन्ट कराय म्हणून सांगितलं बी हॅपी आणि चॅन्ट कराय जस्ट फॉलो इट वेगळं काय तू थिंक कोरका नाका इथे म्हळ्यार तुलेंची चांग एका सिस्टम नाजाल्यार आतां उतलेंची भगवद्गीता नाजाल्यार भागवत वाच्यो आशिल्लें जीब दिले काने दिले दोळे दिले इफ वी आर नॉट युजींग इट देव ती सांगतलो तुका हें सगळें दिलें सबा वेस्ट गो and go and take some lower class body because you are not talking about only this service yeah soulache one main job it is a servant of God that soulache main yeah jivatmache main purpose it you should be a servant of God. But we are forgetting about that service and we are giving service to mast kaiya ka me mast kut karta we are forgetting because that ignorant amka middle body tutla ignorant apadleli passion apadleli antu padleli tamogana apadleli tavla mi amka te अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ते केनाय मी उडगास करता तळी ये डार्कनेस अंतकुन उंचे आमका चलारी देवा पायांकडा उचुका चलारी आमका मेळ्ळले गुरु by fortunately we got a guru so we have to surrender that guru इतकी गुरु सांगता आम्ही surrender जाऊ का थंगा then only we can reach to God नंतर आम्ही हे सगळं पंचेंद्रियमय नाजाल्यार आमगेलें ग्रॉस मॅटेरियल बॉडी सगळं घेवन आमी आमकां मेळ्ळें तुतलें चांग शरीर तेंच सांगिल्लें ना देमोची आमकां तूं परफेक्ट जावन आमगेली बॉडी आमकां देवान दिलेली आमी मिसयूज करताय मिसयूज करना फुडें आमकां मागीर वेगळाक चान्स ना there's no second chance तळी एक हे चान्स सोडला मागीर आमी खाल पडटली खाल पडना फुडें मागीर अगेन यू हॅव टू गो 84 lakh स्पिशीस खंयच्या कालाक आमकां मागीर कृष्णा दिकू येतले खंयच्या कालाक आमकां एक गुरू मेळटले खंयच्या कालाक आमकां एक वैष्णव जमच्या जातले नाजाल्यार आमकां एक आमकां कांय सांगू नो गॅरंटी तशी असताना हें सांगिल्लें म्हणटा चांग एक मायंड बिल्ट कोरका तळी ही बॉडी मेंटेन कोरका ते सर्विसा ಬಗ್ಗೆ यूटिलाइज कोरका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर देवाल बगेकच यूज कोरका तळी हें आमकां नाजाल्यार इतलें जाताना आमकां देहिनोस्मिन् यथा देहो कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्यन मुह्यति म्हणून सांगिल्लें म्हणटच एक हें जाणू गोइंग ऑन ट्रॅव्हलिंग तळी ये ग्रोस बॉडी का सटल बॉडी जावंगा सटल बॉडी का ग्रोस बॉडी जावंगा तें दोनी आसा जाल्यार they can travel smoothly and the jivatma ते सोळाक आमी by fortunately आमी तें ताका उडगास करूंका कशी तें चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्नि निर्वापणं श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् चेतो दर्पणमार्जनं आमी केदनाय तें पुसून 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 क्लियर कर कशी आमी हरिं परम हरिनाम कीर्तन कोरनु नाल्यार हरी नांव उलदून तें आमगेलें मायंड क्लियर कोरता ताजें इंटेलिजन्स क्लियर कोरता इगो काणपेल्लां घालता
सगळं जावन आमी चाय एक क्लियर नाल्यारी इति जाता हे मायंडान सगळं ब्लू प्रिंट्स ऑफ द डिझायर्स ऑल द डिझायर्स आमी केद्दाण इति आमी घेवन येता तें आमी जाल्ल्यारी चिचरडाले हातान दोनी मुश्टीन फुल्ल हें चित कर्म आसता घेवन येताय तें कर्मास मागीर अनुभव जावन आमी अशी एके हें वता तशीच एके प्रायजन आमडा आमगेले मस्त बॉडी चेंजीस आर देयर तर ते चेंजीस आमडे आमी आमकां हे जर्नी इंतू आमकां कसले एक वैष्णव असोसिएशन मेळ्ळें ना नाजाल्यार कसल की आमकां हें ज्ञान देवा पासून ज्ञान नाजाल्यार धर्मा पासून ज्ञान आमकां मेळ्ळें ना जाल्यार देन इट्स वेस्ट ताळी आमकां हें सांगलां म्हणटा as a embodied soul passes from boyhood to youth तेन्ना देहिनोस्मिन् यथा देहो तशी पास जावन वताना मागीर हें सांगलें म्हणटा आमगेल्या मायंडाची स्ट्रॉंगली आमकां हे बॉन्डेजान तुची स्ट्रॉंग जरा बता आमगेन मायंड तें डिझायर सगळं कट शॉर्ट कोरून आमी मन क्लियर कोरता तें सांगिल्लें म्हणटा जाल्यार मात्र आमकां एका नेक्स्ट जन्मा फुडें आमकां वापस वचूंक म्हणून जाल्यार नाजाल्यार आमकां कळना केदां खंयची बॉडी आमकां आमी वी आर ट्रॅव्हलिंग ऑन ए लॉंग ट्रेन तर ते गोलोका ट्रेन आमी दवरका जाल्यार आमी ते म्हणटच आमी तयार जावंक नंतर आमकां कांय गरज ना ताळी आयच्या क्लासाक पासून ग्रोस बॉडी इतें डावटच वे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इतें करता सूक्ष्म शरीर इतें करता आतां उतलेंच आमकां तें अदी कॉम्प्लिकेशन कांय ना तंतू देवाल मेटेरियल बॉडी इन्फिरियर मेटेरियल बॉडी तंतू 8 हें आसा ते भूमिरापो नलो वायु कम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति मे भिन्न प्रकृतिरष्टदा प्रकृतीच देवाल प्रकृतीच तंतू पंचभूत अनेक तिनी वेगळा फॅक्टर्स लगीन आसा एलिमेंट्स लगीन आसा तळी हें आमकां मेळना बडे आमी कशी तें इम्प्रूव कोरका by the chanting of Hare Krishna Mahamantra, association of Satsanga, book reading, chanting, eating good prasadam. बस हो गया ABCD association, book reading, anika, chanting and diet or determination इतेंजे ABCD ताळी हें तो फॉलो केलें जाल्यार इति म्हळ्यार इवन ऑन द स्लीप आवर मायंड इज ऑलवेज वर्किंग हें सबकॉन्शियस मायंड सगळें वर्क जावन आसताना ग्रोस बॉडी न्हिदेत आसताना तागेलो ग्रोस सगळं वर्किंग तावळसरी आमी देवा उडगा सेवका आमकां न्हिदांतू आमी वता केदां आमकां कळना तावळपणी देवा केदनाय आमी तें प्रॅक्टीस करून राबूका तें प्रॅक्टीस करून आसतना इवन आमकां अनकॉन्शियस जाल्यार देव आमकां हाता धरून येतलो तें प्रॅक्टीस ना जाल्यार कांय करूं ओके इतें कोणाके डावट आसल्यार सांगुया आतां म्हाका दिसता सक्टांके मनान जालें की मना कांय कळलें ना मनान जालें ना कशी म्हूण कळना इतें डावट आसल्यार सांगुया आतां हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरि बोल ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದಡೆ ಬಾರಿ ತಂದುಕೊಂತ तुम्ही वर सांगितलं असतं वंडरफुल सेशन आता एक मगेर मन एक संशय आसा कसं म्हणल्यार
आमगेले कॉन्शियस सूक्ष्म शरीरच न्हय Right. मन बुद्धी अहंकार इंटेलिजन्स आणि कसले Ego. इगो इगो False म्हळ्यार ego. फॉल्स इगो False म्हळ्यार फॉल्स इगो म्हळ्यार कसं माताजी आमगेल्यान तशेले एक विषया भितर आमी गर्व पावचे की आमी Same. आमकां सकट गोत्तस म्हूण आमी लेखचे कसं तें We are the body म्हणल्याने ego. We are this अच्छा body म्हणल्याने ego. ಇದು म्हळ्यार ओके this body is temporary. आम्ही स्वभाव अहंगार ताजे सगळं सबसेट येतात गर्व अहंगार ते सगळं फर्स्ट इज दिस इज आवर बॉडी म्हणल्यार आमगेन एक फॉल्स आयडेंटिटी दॅट इज इगो अच्छा ते आमगेले इंटेलिजन्साक आमगेले मनाक ताजे वयर परिणाम करता इंटेलिजंट इज डिफरंट ते देवाक आमी मनाक कोरका की नाका म्हळ्यार बुद्धी आमकां देव दिता ते बुद्धी दवरून आमकां शार्प बुद्धी जावी आता नाजाल्यार तें हांव सांगिल्लें सात्वीक बुद्धी जावी आता तामसीक बुद्धी जावी आता रजोगुणा बुद्धी जावी आता तमोगुणा बुद्धी जावी आता ते आमगेले कर्म इतली कोरनाय न्ही म्हणून आमकां कळना आमी येतायीच हें घेवन न्हय आमगेलें सोळ हें घेवनूच येता तावळी आमकां कसल बुद्धी आमकां कसं जाल्यार आमगेलें कर्म इतलें आसलें लास्ट जन्माक आमी कर्म कसं नासलें न्हय म्हूण सांगून तेसले बुद्धी आमकां येतले ती बुद्धी थोडले शार्प इंटेलिजन्स बुद्धी जाव्या देव दिता आसतलो आमकां थोडी जाणां ते मेटिरियल एज्युकेशना बगे व्हरता न्ही मेटिरियल एज्युकेशन जाल्यार बाय द मीटिंग वैष्णवाक भक्तांक मीट जायना बडे इवन इंटेलिजंट पीपल बिकम सन्यासीस आतां उतुलकीची आमगेले सन्यासीस हायली इंटेलिजंट हायली एज्युकेटेड सगळं डबल PhD नाजाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन सगळं आसलेले उतुलकीची सन्यासीस आसा नाजाल्यार इस्कॉनांतूची आतां गौर गोपाल दास इज अ IIT पर्सन नाजाल्यार ताच्याकय उतुलकी हायली एज्युकेटेड पर्सन ते तांकां ती बुद्धी तांणी हाव दे आर कन्वर्टींग इनटू डिवोशनल सर्वीस ती बुद्धी देव दिता सो दॅट शूड बी आवर एम आमकां मेळ्ळेली बुद्धी आमी कशी चांग पोरयात नाजाल्यार कशी वायट जाव्यात दॅट डिस्क्रिमिनेशन इज देअर तें सान विल्ल सर ते देवान दिलेलें इंटेलिजन्सांतूच आसलें विल्ल ते आमकां चांग रितीन करयात नाजाल्यार बल्ला वायटान वचत चॉयस इज अवर्स नो चॉयस इज आवर चॉयस आमी कोरका वय ओके ओके जाल्यार देव सांगाता चांग केल्यार तुका इश्ट जाता न्हय भलाव केल्यार इश्ट जाता न्हय तुका खंयचे चोवंक जाल्यार